बरें देंवचाराक पाठ करूंक सोंपो उपाय हाचे विशीं आयज हांव तुमचे लागीं उलोवंक सोदतां. एक वोस खात्रीची आमकां एक दुस्मान आसा आनी तो आमच्या पातल्यान येता. थांबोन आसतना कालीज फातोर करूं येता. तुमच्यान कितल्या जाणांसान म्हणून येता की देंवचाराक तुमकां तुज्या जिवितान फकत थोडोच त्रास दिला म्हूण. हांव वर्सांची वर्सां चलत रावती मावती नकलो जावन देंवचाराचेर म्हाका अधिकार आसा म्हूण. हांव इतली वर्सां इगोर्जे केली पूण कोणेच म्हाका केदींच सांगूंक ना म्हाका अधिकार आसा म्हूण. कसलोय अधिकार? हांव फकत चिंताली जें कितें येता तें सोसूंक जाय. बरें मागीर हांव शिकोंक लागलीं. आत्मीक झुजा वयर हे जालें 70 आनी 80 शेकड्यान जेन्ना लोक कॅम्प जमातीन जियेताले आनी असल्यो जमातींनी आनी त्यो सगळ्यो 3 आनी 4 वरां लांबाच्यो आसल्यो. तेन्ना आतां वस्तू बदलल्यात पूण एक सुमानभर कॅम्प जमात आसन हातवेंच नासलें. दिसाक 2 पावटी वा 4 पावटी वचोंक. 3 वरांची आसली आनी उतराचो स्पोट कसो जाल्लो. लोक देवाचें उतर आयकोंक भुकेलेलो. सगळ्या संवसाराक लोक पवित्र आत्म्यान भरलेलो जातालो. हातून पवित्र आत्म्याचे देणे परत आयले. वेगवेगळ्या तरेचे वेगवेगळे परत आसता. तो कितें परत येता जे आदी आसूंक जाय आसलें पूण तें नासलें. एक शिकोवन जी आमी आयकल्यात आनी शिकतल्या जावन आसली आत्मीककायेच्या झुजाची शिकोवन कशें आमकां सैताना विरुद्ध अधिकार आसा आनी ते पासून एक बरी खबर आसली. म्हणटच हांव सगळो वेल देंवचाराक बोबो मारूंक लागलो. जेजूच्या नांवान हांव तुका नाकारता. म्हाका हें सोंसपाची गरज ना. तूं म्हज्या पांयांत आला आसा. एकूच प्रस्न आसलो तो म्हाका परिस्थितीन कांयच सुदारप जाल्लें ना. फकत हांव खूब बोबो मारी. म्हणटच शेकी हांव देवाक म्हणोंक पावली. बरें हांव सोत मानता की दुस्माना वयर म्हाका अधिकार आसा. हें हांव सोत मानता म्हणजे म्हजें कालीज म्हाका खात्रेन जालां हें सांगता. हांवें संवसारांत पळयलां की आमी तकली न्हय शेंपडी जावंक जाय. वयर न्हय खाला. आमचे भितर आसा तो संवसारान आसा ताचे कीन महान पूण ताचेर गायोना म्हणचे म्हणून म्हाका आनी कितें करूंक जाय आसलें आनी ग्रांत दाखोवंक जाय. म्हज्या जिवितान तें एक सोत जावंक जाय. तो देवान म्हाका स्वता शिकोवंक लागलो. एक पाटल्यान एक कशें आत्मीक झुजूंक. आनी ताणें म्हटलें तुवें फकत इतलेंच करूंक जेजून कशें आपलें जिवीत सारलेलें तें पळोवंक. ताका देंवचारा विशीं चड त्रास नासलें. म्हणजे देंवचार ताचे पाटल्यान गेलो. ताका फोटी मारल्यो. ताका हारावंक तोसवीत केली. एक सुयोग मेवतूच लोकांक ताचे विरुद्ध उस्कायलो. ताका नाकांनी मेवता तशें केलें. ताचे कांय लागशिल्ले शिसान ताका विकलो. ताचे कोश दोगोडांच्या वेलार पेदरून ताका सोडून दिलो. तोवूय आमी भोगतात ते तो भोगूंक पावलो. फकत तितलेंच ताका ताचे कांय वायट करूंक ना. खरेपणी ताचेर कसलोच परिणाम पासून हाडूंक ना. तर तसो हांव अभ्यास करूंक लागली. वस्तू ज्यो म्हज्या नदरेक आयल्यो जेजू सदांच शांतीन चलतालो. आनी एफेसकारांक हातून बायबल आमचे लागीं उलयता घालपाचे विशीं उलयता कावाच आनी शांतीचे मोचे घालपाची खबर कोत्ता. जेन्ना तो शांतीन जियेता देंवचार नकळो कितें करचें तें. तुवें सुरक्षा दिवपी हेल्मेट घालपाची खबर करता म्हणजे सारकें तें चिंतूं. जर सैतानाच्यान तुज्या चिंतनांनी हारावंक जाता जाल्यार ताच्यान तुका आनी खंयसरूय हारावंक जाता. जेजू देवाचे नोदरेक खाला चवलो. ताणें आपले वस्तूंक कांयच करूंक ना पूण तो सदांच देवा उलो मात्तालो आनी प्रयत्न कोत्तालो देवाक जाय पळय तेंच. आत्मीकपणाच्या झुजाचे वेगवेगळे भाग आसात पूण आयज म्हज्यान तुमकां एकूच शिकोवं येता आनी तो पूर्णतायेन करूंक. आनी जेकब 4:7 हातून एक ग्रांत जो चड पावटी आमी उजार केलो पूण खरेपणी चडसो ताचो एकूच भाग उजार कोत्तात. चड करून आमी आयकोतात देंवचाराक नाकार आनी तो पवतलो पूण ताची खरी सजमणी ती न्हय. ताची सजमणी ही आसा वयर दोया पडल्यार आमच्यात घालूं येता तर अशें तो देवाक खालती जायात. देवाक देंवचाराचेर झूज करात आनी तो तुमचे थंड पावतलो. तर एक वस्त जी हांव त्या तेंपार शिकली जेन्ना हांव देंवचाराक बोबो मारीन म्हाका कांयच फळ मेलो नासलें की म्हज्यान दिसभर देंवचाराक बोबो मारूंक जातालें. पूण जर हांव जाणो आसली म्हज्या जिवितांतले ते भाग हुकूम भाग जाल्ले जाल्यार म्हज्यान ताका भायर सर म्हूण बोबो मारूंक जावपाची न्हय. जेन्ना हांव त्याच बरोबर हांव ताका भितर येवंक दारां उकोडटालीं. हांव फकत एकूच उदाहरण दिता. तुका खबर आसता कितें लागार जाल्ले क्रिस्तांव इगोर्जेन आसात ते. ओ म्हज्या देवा म्हणजे जर हांव खंयच्याच शारांत वचत म्हाका जाय ते इगोर्जेन गेल्यार किजील क्रोध नाकारणी भोगसोने ना हाचे वयर उलयलें आनी शेवटाक जर हांवें लोकांक वयर मागणें करूंक खुशी दाखयली जाल्यार हांव म्हणपाची सगळीं जांच्या काळजान भोगसोने ना सगळीं जी रागार आसात सगळीं जी कोरल्यान बोलान मुखात येयात हांव तुमचे वयर मागणें कोत्ता. हांव तुमकां भास दिता
आनी हे जाल्ल्या खूबच वर्सां हांव कोत्ता तर हांव जाणा कितें उलयता ती. हांव तुका सांगता की उणेच म्हटल्यार वयशी टक्के गोल्स मुखार येवपाची. वय देखूनच आमकां एकदम थोडे जोयत दिसती पडटा. आमी देवाची आज्ञा पाळूंक जाय आमकां कशें दिसता ताची पर्वा करिनासतना. सो खरेंच आमकां शक्तीन चलोंक जाय. तर आतां तुमी कितलीं जाणां शक्तीन चलोंक सोदतात, तुका शक्तीन जियोंक जाय म्हणजे तुका खरेंच तकली आनी न्हय शेंपडी वयर आनी न्हय खाला जावंक जाय. तुका फकत देवाच्यो बासोन्यो उच्चारूंक नाका, पूण तुज्या जिवितांत त्यो सत जाल्ल्यो जाय. तुका जाय तुजे कित्याक हात लायताय ते येस मेळोन सुफल जावंक. तुका जाय तुज्या मागण्यांक जाबाब मेळलो. बरें, म्हज्यान तुका सांगता आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान हुकूम भागाचे भाग आसात, म्हज्या लेगून. पूण म्हज्यान तुका हेवूय सांगूं येता आनी हें हांव खात्रेन सांगता आनी म्हाका खात्री आसा तुमच्या जायत्या जाणांक हेंच म्हणूं येता. आनी जर जायना हांव तुका त्या मुद्द्यार पावयतां. म्हज्यान आयज सांगूंक जाता की म्हज्या जिवितान हुकूम भागाचे भाग एकूय उरोंक नात आतां. जर हांव जाणो की त्यो म्हाका कितें कर वो करिना जावंक फरमायता म्हूण, जाल्यार हांव तें कोत्ता. कित्याक म्हाका देवाचो भाग खूब अनुभव आसा की म्हाका देवाची पवित्र भिरांत आनी दास्ती आसा. आनी आयज हेंच आमचे इगोर्जेंत उरणे आसा. वय, देव आमचो इश्ट, आमचो गोट इश्ट, पूण तो देवूय आनी जें तो म्हणटा तें तो कोत्ता आनी तें आमी म्हणटा ताचेर लक्ष दिवंक जाय आनी म्हणटा तें करूंक जाय. बायबल आमकां 2 कोरिंथीयांक शिकयता की देवाच्या रुपान रुपांतर जातात, मोहिमेक म्हणजे आमी सदांच बदलतात, आमी सदांच वाडटात. तर म्हाका खात्री आसा म्हज्या जिवितान वस्तू आसतल्यो ज्यो हांव सारक्यो करिना, ज्यो आजुनूय हांव सजमना आनी हांव सारक्यो करिना म्हूण. तुमी कितले जाणां कबूल जाता की आमचे वागणूक दर दिसा बदलत आसा. ह्याच वर्सा तुमकां कितल्या जाणांक देवान दाखयला कांय वस्तू तुज्या जिवितान बदलूंक जाय म्हूण, की ह्याच वेळार गेल्या वर्सा तुका थावे पासूंक जावंक ना, तुका प्रश्न आसा म्हूण. बरें, तर आमकां हिशोब दिवंक नाका आमी नकल्या त्या वस्तूंची, पूण आमी जाणो त्या वस्तूंची आमकां हिशोब दिवंक जाय. पावलोन म्हटलां हांव अजुनूय पूर्णतायेच्या जाग्यार पावूंक ना, पूण एक वस्त हांव कोत्ता, तो म्हजो एक हुस्कार आसा. पाटी जालें तें विसरोंक आनी मुखार पूर्णतायेन वावुरता. आतां हांव अपेक्षा दवरता की आयज हांगा सोंपोवच्या आदीं तूं तात्पर आनी पूर्णतायेन देवाचो हुकूम पाळूंक चड शाणेपण आनी चड बुद्धिवंत वस्त जी तुज्यान करूं येता आनी ती खात्रेची आनी सोपी वाट देंवचाराक नाकारूंक. म्हज्यान तुका सांगता जितली आमी आज्ञा पाळटात तितलो उणो देंवचार आमकां त्रास दितलो, ओ तो आमचे विरुद्ध येतलो. पूण म्हज्यान तुका सांगूं येता ताका येस मेळपाक ना. जेन्ना तूं देवाची आज्ञा पाळटाय, आतां तुजो न्हय, आयज हांवें हांगा ओगी रावंक जाय, काल राती आसली ते परी हांव ह्या सुमारान गोड खावंक हाडूंक ना, चूक जाली. हांव जाणा आमकां सगळ्यांक गोड खावंक आवडटा म्हूण, पूण हांवें गोड खावंक हाडूंक ना. हांवें मांस हाडलां आनी तसले व्हडले कुडके आनी तरकारी जे आमकां आवडना आनी हे तसले निरोप न्हय जे आमी बोबो मारतात प्रवचन चलतना, पूण तुमी उपरांत बोबो मारतली. जेन्ना तुज्या जिवितान वस्त बदलतली आनी तूं सगलो वेल कितें झुजूंक चारचो ना सगल्याच वेळार, कोण पूण हांगा थोकला त्योच वस्तू सगलो वेल झुजूंक. तर तुगे एक विशय लोकांचो जो कोणाचेर लागार आसा, आपल्या दुस्माना पासून मागणे करून जसो बायबल आमकां सांगता. सगळ्यांक ताचे बदल जाता तितले वायट वस्त सांगूंक जेन्ना बायबल सांगता ताचेर आशिर्वाद घाल म्हूण, तांकां शिराप दिनाका. आनी आशिर्वाद दिवप म्हणजे ताचे बरें उलोवंक, शिरापूप म्हणजे वायट उलोवंक. हें एकदम सोंपें. देव ताच्या उतरान आमकां जैत व्हरपाची येवजण दिता. खंयच्या परिस्थितीन आमी आसल्यार तो आमकां जैत व्हरोंक येवजण दिता. तो म्हणटा जेन्ना कोण तुका अपमान कोत्ता, माल त्रातार कोत्ता, दुखयता, नाय विरोध दूख हाडटा, दोयाल आसना, तूं तांकां बोगोस, तूं तांचे पासून मागणे कर, तांचे बदल वायट उलोय नाका. आनी तुज्या जिवितान हांव प्रतिक्रिया हाडटलो, हांव फारीकपण हाडटलो, हांव इनाम हाडटलो आनी तुजें सवें वायट केल्लें ताचें तुका फारीकपण दितलो. तर आमच्या देवाक जाय तशें करूं येता वो आमकां जाय तशें जी वाट वाटूच न्हय, कित्याक ती सुफल जायना. आनी आमी त्याच जाग्यार रावतात आनी परत आनी परत आनी परत त्याच पर्वता भोंवतणी फिरतात. कित्याक
निष्ठुरपण एकूच दादलो ताल्यो मात हांव तुजेच लागीं उलयतलें. आमकां देवाची आज्ञा पाळूंक कठीण लागता. देवाक जाय तशें करूंक. आतां एक वस्त जी हांव आयज तुमकां सांगूंक सोदतां, आनी हें एकदम सोंपें कोत्तेलें देवाची आज्ञा पाळूंक कठीण जाल्यार पासून. आनी सदांच देवाची आज्ञा पाळूंक आमचे कुडीक सोंपें न्हय. जायते फावटी आमी सजमो ना. देव आमकां कितें म्हणटा तो अर्थ सजमो ना. हांव कित्याक त्या मनशाक बोगसूं, हांव कित्याक ताचे पासून मागणें करूं ताणें म्हाका मालत्रातर केला आसतना. बरें देवान म्हणटा ताचें वन सुबेज तुका कांयच कमोंक नाका. आमकां सजमोंक गरज ना. सो देवान तें म्हटलां जाल्यार तेंच आमी कोत्तेलीं, कित्याक देव आमचे परस हुशार आसा. आनी जर ताणें अशें म्हटलां जाल्यार तेंच चलतलें म्हूण खात्री आसा. चलात. म्हजी वाट तुज्या वाटाकीन उंच, म्हजी चिंतना तुज्या चिंतना परस व्हरती. तुजी वाट देवाच्या हातान दी आनी तो ती सुफल कोत्तलो. सुफल. आमकां सगळ्यांक रस्तो आसा पूण ताच्या शेवटाक मरण आसा. जेजून म्हटलां हांव ती वाट. तुज्या दर एका प्रश्नाक पोले तांतले निवारूंक ताची कसली वाट आसा ती. आनी तुका जोयत मेळटलें दर एक पावटी. दर एक पावटी तुका शेकी जोयत मेळटलें, कित्याक देव एक फोटी सांगता तसलो मनीस न्हय. सगळें जे देव तुका कर वो करी नाका म्हूण सांगता, सगळें जे देव तुका कर वो करी नाका म्हूण सांगता, शेकी तुज्या बऱ्याकूच जातलें. घडयेक तें बरें दिसपाक ना, घडयेक सोंपें जावपाक ना, पूण शेवटाक तुज्या बऱ्याक तें जातलें. तर आमकां एक पसंती आसा. आमच्या स्वयंभा व्हरतें कितें करूं येता, उणें करूंक अस्वस्थता येती जी आमकां दिसता. देवाची आज्ञा पाळून जेन्ना तो आमकां कितें कर म्हणटा जें आमी करूंक फावना, आनी मागीर आमी ताची आज्ञा पाळपाचें बी रोयताच. शेकी आमकां मेवतलें व्हड पीक आनी प्रामाणीकपण आनी जोयत आमच्या जिवितान. वो आमच्यान आमकां जाय तें करीत रावूं येता आनी आमच्यान ती खायल्या वर्गाची दूख जिवीत दवरूं येता सगळो वेळ. ह्या संवसारांत सगळ्या भिरांतीची वस्ती हांव आसा तशेंच रावूं. देवा म्हाका एक सुरे सांडी नाका. उपकार करून म्हाका मार्ग दाखय म्हाका म्हज्या जिवितांत कितें बदलूंक जाय तें. आनी जेन्ना म्हजी हितीची दीस येता देवा म्हाका मार्ग घाल. तूं म्हज्या मुखार आनी म्हज्या फाटल्यानूय राव, उजव्याक आनी म्हज्या दाव्याक, आनी म्हाका सोडी नाका. म्हाका सोडून दिनाका देवा. तुका जाय तशें हांव करी पर्यंत, कित्याक हांव जाणो तुज्या मनान म्हजें बरेंपण आसा म्हूण. देंवचाराक बोबू मारून कसलोच फायदो ना. जेन्ना आमी रागार आनी उचमल जाता आमच्या जिवितांत शांती ना. एकवटान चलना जावन करून वस्तू ज्यो आमी जाणो सारकें न्हय म्हूण आमी त्या विशीं कितली निमितां दिल्यार पासून. आनी आयज तुमचे कडेन हांव ल्हान वस्तू बद्दल उलयतलें, म्हाका तुका सांगो दी. सो तूं कामार बसून इंटरनेटार खेळत तर तुजो बॉस पळयना तेन्ना तूं चोरताय. म्हाका तुमचे लागीं अशें उलोवंक पडटा, कित्याक आमी सगळीं कोत्तात तें आमी करूंक फावना. आनी तें करूंक फावना तें तुज्यान करून गुरेखोनी न्हय म्हणून येसो. सो तूं बॉस जालें तुका तशें जाल्लें जावपाचें ना. तुका 8 वरांची कामाक जाय, वॉटाराचेर पगार जाय, तुका लोकांक वेळार आयलेलो जाय, बरें काम जाय. तुका नाका तांणी आपले स्वताचे फोन कॉल करूं, तुका नाका तांणी बसून स्वताचे उजार करपाच्यो वस्तू इंटरनेटार पळयलेल्यो. बायबल म्हणटा दुसऱ्या सवय कर तुका जाय आनी तुजे सवय केल्ले. वॉशरुमान येतोच तुजी वागणूक वेगळीच जावंक जाय तर तो रुमान नासतना. आयज बरी बूद जी म्हज्यान दिवं येता ती शिकोवंक देवा मुखार आनी न्हय मनशा मुखार जिवंक आनी जाणो जावंक की देव सदांच पोलेता आनी तो सदांच बरे वागणुकेक इनाम दिता. म्हाका दिसता म्हज्या जिवितान हांव एक म्हत्वाची वस्त शिकल्या. ती देवाक म्हज्या दर दिसाच्या जिवितान हाडूंक, ताका म्हज्या वांगडा पोसऱ्यार व्हरोंक, ताका म्हज्या वांगडा बाजारान व्हरोंक, ताका म्हज्या वांगडा हांव काम कोत्ता थंय व्हरोंक. आतां थंय आसलो पूण आतांचो प्रभाव पडोंक दिनासली.
हांव फकत आयताराची इगोजे वेतालें आनी उरले सुमान म्हाका जाय तें हांव कोत्तालीं. हांव इगोजे वचून मागीर म्हज्या इश्ट वांगडा भायर वचून खबरो करी. जॉनाच्या वेळेला आमी तेंच करी, प्रवचनकाराच्यो खबरो करी. आनी उपरांत वचून देंवचाराक बोबो मारूंक. हांव तुका नाका तसो वयतना तुमकां म्हजे वयर अधिकार ना. चला, तुमी कितलीं जाणा कितें उलयता ती. आनी देवाच्यान म्हाका कोणें ती दुसरी बाजू म्हाका दाखोवंक जाय आसली. आनी न्हय म्हाका फकत शिकोवंक बासान्यो आनी पेकोवप आनी येस आनी अधिकार देंवचारा वयर दुसरी बाजू म्हाका सांगोन आसतना. म्हणटो जाता तें सारकें दिसोन हांव तुमकां एक व्हड उपकार कोत्तां. एक व्हड उपकार म्हणून स्वताक देवाचें स्वाधीन कर. आनी देवाक स्वाधीन जातोच तुका शक्ती मेवतली सोंपेपणी देंवचाराक नाकारूंक आनी तो पावतलो. आमेन. आमच्या जिवितान हजाराचे हजारांनी भाग आसात जे आमी किकोंत कोत्तात. आनी आयज हांव तुमचे कडेन उलोवंक सोदिना देवाची खोशी पालोवंक आनी आफ्रिकेक वचोंक आनी एक मिशनरी जावंक. हांव तुमचे कडेन उलोवंक सोदिना ओ देवाचो तायलो आयकोन गरिबांक सगळे दान तुमी दिवंक जाय. ना, म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक जाय एक प्रामाणीक दिसाचें काम, एक प्रामाणीक दिसाचें मजुरेक. हांव तुमचे कडेन उलोवंक सोदता स्पीड लिमिटी वयर पागल्यांक पार्किंग करपाची सुवातेर दवरल्या ती पार्किंग करी नाका. म्हाका तुमचे कडेन उलोवंक जाय तुमची प्रस्त्याची गाडी परत पसऱ्या ल्हान स्वाद दवरल्या थंय ती दवरूंक. ती आनी कोणाच्या मोटराक तेंकोय ना जावंक आनी काळजी घेनासतनाच्या मोटरान रिस्क वाडल्यात. म्हाका तुमचे कडेन उलोवंक जाय एक एक्स्ट्रा बॅग आपोलाचे घेनाका आनी ते दुसऱ्या जाग्यार घाली नाका जी साप सूप करपाचे वस्तू आसात जी तुका गमतात तुजे कडेन फारीक करूंक पयशे नान. वय सांपडायली तुका अशें न्हय. मागीर आमी त्रारकार करूंक वस्तू म्हारग जाले म्हणून आनी त्यो तितल्यो म्हारग जावपाच्यो न्हय. आमी सगल्यांक आमी कितें केल्लें तें साप करूंक लायलें आसलें जाल्यार आयज बरीच गमत जातली. तुका ती आवड वा आवड नाका, हांव बरीच गमत पावतली. तोर एक मनीस, तोर एक व्यक्ती जो देवा मुखार आनी फकत देवा मुखार जियेता. देवाचे शांतीक तुज्या जिवितांतलो अंपायर जावंक दिवंक. आतां हांव व्हडली खेळाची मोगी न्हय, पूण हांव फावो तितलें जाण अंपायरान म्हणटोच ती भितर आसा जाल्यार भितर आसा आनी भायर जाल्यार भायर. आनी कोलोस्करांक 3:15 म्हणटा की शांती आमच्या जिविताक एक अंपायर कशी चलोवंक जाय. निमानो थारावो घेवन तोर विशय वय जांतून एक प्रश्न आसा. तर जर शांती आसा मुखार वचोंक बरें आसा, जर शांती ना जाल्यार गरज हांवें थांबोवंक. कित्याक ती जाणो जावंक गरज पासून ना, फकत गरज हांवें थांबच्याक. आमी ताका दिवंक दितात त्या परस सगळे देवाक जाय आमी ताका सहयोग दिवंक, रस्तो दाखोवंक, मार्गदर्शन दिवंक. आनी एक रस्तो जावन आसा शांतीचो. अजाप दिसा देव आमचे पासत कसो वावरपी आनी आमचे वतीन काम रक्षा दिवपी आमकां मानदोनान त्या वस्तू थाय पासून जर आमी फकत ताचें आयकत तर तो सांगता आनी आमी केल्ले ते जाल्यार शांतीन मुखार वचोंक, ज्ञान आनी बऱ्या मनान मुखार सरोंक, मूर्खपण करी नासतना. मूर्खन्यो मूर्ख परिणाम हाडटात. आमेन. आमच्या जिवितान आमी आनुकी बुद्धी उजार करूंक जाय. स्वताक देवाच्या स्वाधीन कर, देंवचाराक नाकार आनी तो पावतलो. स्तोत्र 91:11. आमच्या जिविता वयर स्तोत्र 91 उच्चारूंक आवडटा. खंयच्याय तूं वेशी तुका राखोंक ताणें आपल्या देवदूतांक खाला घातला. बरें, आमी तपासूंक जाय तुवें खरेंच कितें म्हटलां तें. तो तुका राखूंक आपल्या देवदूतांक हुकूम दितलो तुजी रक्षा करूंक आनी तुका सांबाळूंक. कित्यान सगल्या तुज्या वाटांनी कसल्या आज्ञा पालन आनी सेवा करपाक न्हय. आमच्या आज्ञा पालिना आनी सुस्तीपणाच्या वाटांनी. तर
जाणो आसतना आमच्यान देवाची आज्ञा मोडूंक जायना. आनी हांव जाणो म्हाका दिसता तशें आमी कोत्तेली म्हूण चिंतून पासून कोठीन आसा. पूण जर आतांच विचारीत तर कितलोसो लोक जो हांगा आसा जेरूल लाखांनी जो टेलिव्हिजनार पळयतात सगळ्या संवसाराक, जर आमी म्हणत तुमच्या जिवितान कितल्या जाणांक आज्ञा पाळूंक नासलेलो भाग आसा, चलात तुमच्यान तुजो हात उबारूंक जाता. बरें, आतां पळय, म्हणजे तुमी सगळीं पवित्र जमो जो इगोजेंतलो भायर सरला. म्हणजे हे आयकात, आयज हांगा योग तुमी रोजा घेतली आयकोंक देवाचें उतर. म्हणजे तुमकां तें करूंक आमच्यान पातयोंक जायना जाल्यार अपेक्षा खंय आसा? तुमी कितलीं जाणां कितें म्हणटा तें सजमतात? आज्ञा पाळूंक नासलेले भाग. आनी हांव जाणो, हांव थंय आसलीं, तें केलां. आनी एकेच तरेन आमी तें मुद्दळूंक शकता आमी तें कित्याक करिना ते विशीं. पयलें जी आमी आयकोंक जाय तें देव आमकां करूंक सांगता तें आमच्या बऱ्याक सांगता. देव आमकां कडच्यान कांयच व्हरूंक सोडिना, तो फकत आमकां आदार दिवंक सोडटा. तूं सजमता? देव तुमकां तुज्या दुस्मानाक बोगसूंक सांगता तेन्ना तूं ताचेर उपकार करिना? पोद्दो वेल तुमकां पडलें ना, तूं रागार आसा वो ना, ते भायर बसून बरलो वेल सारतात. तुमकां तुजें बोगसोलें नाका, न्हय तांकां ताची गरज. जेन्ना देव बोगस म्हूण सांगता तुकाच उपकार करता बोगसोने दिवन. आतां गरज ना तुवें कोणाचो दुस्वास करून त्रास आनी क्रोध आनी सगळो वेल किजिलांनी जिवंक तुज्यान स्वतंत्र जावं येता. सगळें जे देव आमकां कर म्हूण सांगता तें आमकां स्वतंत्र जावंक. स्वतंत्र. आमेन. दान दिवप पासून देव म्हणटा तुजो धावो वांट आनी दान भांडारांत हाड आनी हांव तुजे पासो ते खालत्याक हांव धमकी दितलो. तर मागीर आमी गुणगुणटा आनी तोरकार करता देंवचाराक धमकी दितात. आनी मागीर आमी गुणगुणटात आनी आमी देंवचाराक नाकात आनी फकत इतलेंच करूंक जाय आसलें जें सुरवातेक देवान आमकां सांगलेलें तें आमी करूंक जाय. आनी तें आमी वॉशिंग मशीन वा मोटराची दुरुस्ती वर फ्लॅट टायर. जर तूं दवरशी देव तुका कितें दिवंक सांगता तें देंवचार तुजे कडल्यान तें वतलो. तुवें आयकलां? हांव परत म्हणटा, सो तूं दवरता देवान तुका दिव म्हूण सांगला पळय देंवचार तुजे कडच्यान वतलो. आनी एकूय पावट टीव्ही पळयतल्यांक जर तूं दवरशी देव तुका दी म्हूण सांगता तें देंवचार तुजे कडल्यान तें वतलोच. दान दिवप अशें न्हय, ओ म्हजें माय हांवें म्हजें दुडू दिवंक जाय, ओ तें कितलें आगोड. ओ तें आजच्या जिविताची सुरक्षा खातीर तुजे पासो त्या खातेल्याक धमकी दितलो. उकोड, हांव सारकीची जोनेलां उकोडटलो आनी तांतल्यान एक आशिर्वाद वतयतलो आनी उपरांत तो पासून म्हणटा म्हाका संदी दी. त्या भागांत हांव विश्वासी आसा जाल्यार पळय, ह्या भागांत. पूण तरी सगळ्याक आसलेल्या क्रिस्तांव मदें भोव कमी टक्के धावो वांटो दिता. आनी आतां जाणो तूं वेगींच मुखार वेतेली म्हूण. आनी म्हज्यान तुका सत सांगूं येता, म्हाकाय तेचे दुडू मळच्या खातीर न्हय, म्हणजे देवान दर वर्सा सिद्ध केलां की तो आमची काळजी घेतलो म्हूण. जे देव ऑर्डर करता ताची किंमत तो फारीक करता, अपेक्षा दवरता तुजो भाग घेतलो म्हूण. पूण हांव म्हूण मुद्दो करूंक सोदता की देव सांगता तें करिना तर चूक कोत्तेलें. देवाची आज्ञा पाळतोच तुका बऱ्यांतलें बरें जिवीत दारू कोट्टेलें. ती बुद्धिवंत आनी सोपी वस जी तुज्यान करूं येता देंवचाराचेर अधिकार आसोंक. बायबल म्हणटा स्वताक देवाचें स्वाधीन कर, देंवचाराक नाकार आनी तो पावतलो. तर आमच्या नाकारनी नेजो जर आमी स्वाधीन जायना तर. ह्या वशे वयर म्हाका जाय तुमी आनी माती घेवंक तुमकां जाणो जावंक जाय की शक्ती अधिकार आसा सैताना वयर. तूं अधिकार आसलेले मनीस आसा आनी तुवें शिकोवंक जाय तो चलोवंक. तो हे शिकोवपाचे उपाय घे आनी तुज्या जिवितान तुका आतांच वावर दी. आतांच
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.